सपना पळयात आनी सपना खरी करूंक वावरात अशें भारताचे राष्ट्रपती डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सदांच म्हणटाले. तुमकां सगळ्यांक खुशाल बरी दीस हांव आवडयता. आयज सखाराम शेणवी बोरकार हांणी बरयल्लो अवकाश विरांगना कल्पना चावला हो 10वे यत्तेचो पाठ आमी समजून घेवया. सखाराम शेणवी बोरकार एके बहुराष्ट्रीय कंपनींत उत्पादन अधिकारी म्हण काम करतात. तांचे आयज मेरेन कथा, कविता, निबंध, समीक्षा अशे साहित्य नेमाळ्यांनी उजवाडाक आयला. अंत्रेक हो कविता झेलो तांच्या नांवार आसा. बरोवपी ह्या पाठा वरवीं मळबांतली नखेत्रां पळोवपाचो छंद बाळगिल्ले धाडशी, जिद्दी, सगळ्या अडचणींक तोंड दिवन आपलें सपन पुराय करपी अवकाश यात्री कल्पना चावला हांची वळख घडयता. मनांत एखादी मोख म्हळ्यार लक्ष दवरून काम करीत जाल्यार सपन पुराय जावप कठीण न्हय. अशाच एका सपनाल्या जगांत वावुरपी कल्पना चावला हें चली. मळबा पलतडी वचपाचो तिचो हावेस. गिमाच्या दिसांनी हरियाणाच्या लोकां मदीं रातचे आंगणांत न्हिदपाची चाल आसा. भुरगेपणांत कल्पनाक रातचे आंगणांत न्हिदतना मळबांतली नखेत्रां पळोवपाची संवय. हे नखेत्रां पळोवपाचे संवयेन कल्पनाक मळबांत वचून थंय कितें कितें अप्रूप अजाप आसा तें जाणून घेवपाची उमळशीक लागली. हे उमळशिकेनूच, हे उत्सुकतायेनूच कल्पनान अवकाश यात्री म्हळ्यार अंतराळवीर जावपाचें सपन भुरगेपणांतच पळयलें. मुळावें शिक्षण टागोर बालनिकेतन शाळेंत घेतलें. उपरांत तिणें इंजिनियरींग शाखेंत प्रवेश घेतलो आनी पंजाब इंजिनियरींग कॉलेजींतल्यान एरोनॉटिकल इंजिनियरिंगची पदवी मेळयली. अवकाश यात्री जावपाचें कल्पनाचें सपन. आपल्या सपनांक आकार दितली जाल्यार अमेरिकेच्या विद्यापिठांत प्रवेश घेवंक जाय अशें तिणें चिंतलें. हरियाणाच्या कर्नाल ह्या ल्हानशा वाठारांत मध्यम वर्गीय म्हळ्यार मिडल क्लास घराब्यांत जल्म घेतिल्ले कल्पनाक तिचें सपन अमेरिकेंत घेवन गेलें. अमेरिकेंत तिणें टेक्सास विद्यापिठांत प्रवेश घेतलो आनी थंय मास्टर पदवी जोडले उपरांत अमेरिकेच्याच कॉलोराडो विद्यापिठांतल्यान 1988 वर्सा डॉक्टरेट मेळयली. 1986 वर्सा चॅलेंजर यानाचो उड्डाणा वेळार स्फोट जावन ज्या अवकाश यात्रीक मरण आयिल्लें तातूंत एलिसन ओनिसुका हो कॉलोराडो विद्यापिठांतलो शिक्षक आसलो. मन हालोवपी हे दुर्घटनेन सामान्य मनीस, ऑर्डिनरी पर्सन हालून वचपाचो, पूण असामान्य, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्पना मातूय निर्शेलें ना. उरफाटें तिच्या हावेसाक आनिकय बळगे मेळ्ळे. कितेंय तरी अप्रूप अजाप करून दाखोवपाचें. डिसेंबर 1994 वर्सा कल्पनान नासा म्हळ्यार नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन संस्थेन प्रवेश मेळयलो. थंय खूब संशोधन, शोध, रिसर्च केले उपरांत तिका 1997 वर्सा अवकाशांत भोंवडी मारपाची पयली संद मेळ्ळी. तेन्ना तिका नासांतल्या एका भारतीय अधिकाऱ्यान विचारलें, तुका अंतराळांत वचपाचो भंय दिसना?
कल्पनान शांतपणान जाप दिली, ना, अजिबात ना. हांव तर ह्याच खिणाची वाट पळयतां. कितलो आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडन्स आशिल्लो ह्या उतरांनी. आपले सपन पुराय जाल्ल्याची खोस तिच्या तोंडार उदेल्ली. म्हळ्यार तें खूब खोशी जाल्लें. अशे तरेन राकेश शर्मा उपरांत अवकाशांत वचपी कल्पना ही दुसरी भारतीय थारली. पयले अवकाश भोंवडे वेळार कल्पनान अवकाशांत केल्लें काम पळोवन नासाचे अधिकारी भारावले वा प्रभावीत जाले. हे संस्थेन कल्पनाक उमेदीचे अवकाश यात्री म्हूण पाचारले. तिच्या ह्याच वावरा खातीर 2003 वर्साचे सुरवेक कोलंबिया ह्या याना वरवीं अवकाशांत परत एकदां वचपाची तिका संद मेळ्ळी. ह्या दुसऱ्या अभियानाक वचचे पयलीं जेन्ना एका भारतीय पत्रकारान तिका विचारलें, एक भारतीय म्हूण तुका कितें दिसता? तेन्ना कल्पनान रोखडीच जाप दिली, हांव कर्नाल हरियाणाचें, पूण हांव हे भुंयेच्या खंयच्याच एका कुडक्याचें न्हय, तर हांव सगळ्या संवसाराचें. भारत भुंयेचो म्हाका सदांच अभिमान दिसता. आपली वळख करून दितना आपूण कर्नाल हरियाणाची अशें ती मुजरत मुद्दम सांगताली. जेन्ना 1 फेब्रुवारी 2003 दिसा अमेरिकेच्या वेळा प्रमाण सकाळीं 8 जावन 53 मिनटांनी कोलंबिया यान परतेचे वाटेर आसतना टेक्सास अमेरिकेंत जमनी थावन 2 लाख फुटां वयर स्फोट जावन मातये भरवण जालें, म्हळ्यार नश्ट जालें. तेन्ना कोलंबिया यानांत आशिल्ल्या कल्पना सयत आनीक 6 अवकाश यांत्रींक मरण आयलें. कोलंबिया याना वरवीं अवकाशांत भोंवडी मारतना कल्पनान खूब प्रयोग केल्ले आनी फुडाराक ह्या प्रयोगाचो, असली अभियानां, असल्यो मोहीम करतना खूब आदार जावपाचो आसलो. आपली भोंवडी जैतिवंत करून येतना हो स्फोट जावन कल्पनाचो अंतर शेवट जावप ही दुखेस्त गजाल. कल्पनाचें हें अपघाती मरण सगळ्या भारतीयांकच न्हय, तर आख्ख्या संवसाराक चुरचुरे लावन गेले. कल्पनान 42 वर्सांचें सुपुल्लेंच जिवीत आपलें सपन पुराय करूंक ओंपलें. तिणें 2 पावटी अवकाश भोंवडेन 104 दशलक्ष किलोमीटर प्रवास, 760 वरां अंतराळांत राबितो, 252 पावटी धर्तरेक घिट्ट्यो म्हळ्यार भोंवड्यो मारपाचो विक्रम केलो. भुरग्यांनो, कल्पना चावलाचें जिवीत आमकां सगळ्यांक कसली देख दिता? हय, कल्पना चावलाचें जिवीत हें संवसारांतल्या सगळ्या अस्तुऱ्यांक देख दिवपी. एका गांवगिऱ्या वाठारांतलें चली मनांत आयल्यार कितें करूंक शकता हाचें कल्पना ही जिती जागती देख. कल्पनान आपले वांगडा भारत, हरियाणा आनी कर्नाल हांचें नांव व्हड केलें आनी खऱ्या अर्थान अवकाश विरंगना म्हूण अंजवर जालें, अमर जालें. भुरग्यांनो, ताचे देखींतल्यान आमी आमच्या जिवितांत एक मोग धरुया, एक सपन बाळगुया आनी तें सपन पुराय करपाक रात दीस वावरुया. तुमचे खातीर हो घरपाठ. ही नवी उतरां तुमच्या कादेनाचेर बरयात आनी हे वाक्प्रचार तांचो अर्थ बरोवन वाक्यान उपेग करात. देव बरें करूं.